नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीक तुमकां सगळ्या येवकार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की सद्याक जर साश्टीक सगळ्याकाय चड जर सामकें कन्सर्न करपा सारको जर इश्यू आसलो जाल्यार कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जावपी पोल्युशन. आनी हें पोल्युशन इतलें खर आसा की निमाण कडेन लोकांक रस्त्यार येवन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या लोकांक अधिकाऱ्यांक खंय आपोवचें पडलें. थंयच्या 4 युनिट्साक ते पोल्युशन करतात म्हणून आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते बंद केल्ले आसात आनी फाल्यां हाजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सुनावणी दवरिल्ली आसा. आनी ह्या फाटभुंयेचेर आमी आज आमचे कडेन चर्चेक आपयल्यात ते युरिनबाब कुतीन हांकां. ते आमचे युरिनबाब म्हणटा ते कुंकळचे जे व्यापारी संघटना आसा त्या संघटनेचे सरचिटणीस आसात. आनीक युरिनबाब एक की तूं कुंकळे रावता आनी तुका इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणल्यार कितें तें खबर आसा आनी लोक परत रस्त्यार येतात. कित्याक लागून कितें प्रॉब्लेम सांगपाचें म्हणल्यार हें पोल्युशन हें आयचें कालचें न्हू. खूब वर्सां जालीं पोल्युशन जे पसून ज्यो फॅक्टरी घातल्या पोल्युटींग युनीट हे आमकां हाडून दिलां तेन्नाच्यान पोल्युशन चालू आहा. लोक बोवाड मारता आसलो रायट फ्रॉम 1982. तेन्नाच्यान लोक बोवाड मारता आसलो. तेन्ना तरी कमी प्रमाणान आसलें दिसता पोल्युशन तितलें हें जायनासलें. करता करता पोल्युटींग फॅक्टरी चड येयल्यो आनी हें पोल्युशन चड जावपाक लागलें. एग्जाम्पल सांगता तुका निकोमेट, सनरायज झिंक जायत्यो फॅक्टरी अशें ग्लोबल स्पार्क ह्यो फॅक्टरी अशें येयल्यो त्यो चड पोल्युटींग फॅक्टरी आनी ताजेर चड पोल्युशन जातालें. ताजे फाटल्यान त्यो फिश मिल प्लांट येयल्यो. पयलीं तरी लोकांक तें एअर पोल्युशन जातालें आनी फिश मिल प्लांट येतरीच वॉटर पोल्युशन जावपाक लागलें. आनी वॉटर पोल्युशन इतले प्रमाणान की सगळे आमच्यो बांय ज्यो आसा बांयचें उदक जें आसा सगळें कंटॅमिनेटेड. खंयचे बांयचें उदक तूं काडून गेल्यार टेस्टिंगाक गेले जाल्यार तें अनसेफ पोटेबल कन्जम्पशन म्हण तेजो रिपोर्ट येता. पूण कुंकळ्यांक अरावंड 10-15 किलोमिटर्स अरावंड रेडियसाचेर तूं बांय चॅक करपाक गेल्यार तूं खंय तरी एलावड ना. पयर एक्झॅक्टली पयर इतले लोक हांगा आमच्या थंय कुंकळे इंडस्ट्रियल तुका आयले. इवन तुमचो आमदार जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन तो आयलो युरी आलेमो. मागीर केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टा आयलो. बाकीचेय सगळे थंय आयिल्ले. ते एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम काय म्हणून ते प्रॉब्लेम म्हणल्यार म्हाकाय कांय खबर ना. म्हाका अकस्मात फोन येयलो त्या दिसाक सुमार 11 सुमार फोन येयलो. तूं मातशें आनी खंय पोल्युशना मातशें आमी तें उदक हें आहा तेजो फोटो घेवपा जाय आनी कंप्लेन दिवपा जाय पोल्युशन बंद करपा अशें. आमचो हो पोल्युशन मुवमेंट गेल्ले 2023 आमी एक सर चालू केलो आनी आमी आहले कॅन्डल लायट मार्च बीच आमी केल्ली. सो तेन्नाच्यान हो चालू आहलो आनी आमी आहले म्हणटा तेन्नाच्यान हो खंयच्यान तरी बंद पडलो. आनी आमी जायत व्हिडिओ केल्ले पोल्युशना हाका लागून लोकांक लागून. पयर अकस्मात अचानक हांव नाका खंयच्यान सावन कोणाक कितें मॅसेज येयली कितें म्हूण. आनीक म्हाका एक मॅसेज हांव नासलो कांय कारणान लागून पयस आहलो म्हाका येवपाक मेळना आनी हांवें मॅसेज दिली बाबा हांव येवपाक पावना. आनी आमच्या संघटनेचो प्रेजिडेंट यतीन आहा ताका हांवें सांगलें यतीन अशी खबर आसा तुका फोन येयलो. आपणाकूय फोन येयल्लो आपणाक तो आपयलो आमपूणय फावना. तरी हांवें म्हणलें ताका तूं तरी पूण टायम काडून मातशें वचून थिंग चोय कितें जालें तें. आमकां खबर ना कोण येवपा आहा कितें आहा म्हाका कांयच खबर नाशिल्ली. मागीर येतरी मागीर नंतर म्हाका खबर मेळ्ळी की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ते मेंबर्स येवपाचे आहा इन्स्पेक्शन जावपाचें आसा आनीक ते सॅम्पल्स घेवन टेस्टिंगा व्हरपाचें. टेस्टिंगा व्हरपाक हें टेस्टिंग कितले वर्सां 1000 पाटी जाता. पूण एक्झॅक्टली जाता कितें काय म्हणटा थिंगा वॉटर कंटामिनेशन ते ज्यो फिश मिल प्लांट्स आनी दुसऱ्यो डिस्टिलरीज आहा आनी खंयच्यो जायत हें आहा त्यो सगळे एक कॉमन ड्रेनेज आहा तेंगेली. आनी थ्रू दॅट कॉमन ड्रेनेज हें सगळें वेस्ट वॉटर जें आहा ट्रीट करनासतना हें डायरेक्टली काडून ते ड्रेनेजींतल्यान दिल्यान ते शेतांक घालता. आनी शेतां एक तडी अशी जाल्ली आहा. ती तडी बी शेतां बी तडी भरून ती ओवरफ्लो जावन मागीर न्हंयक वयता आनी न्हंयक वचून ते सगळीं गांवां जाता. आनी कितें गोरवां बी मेल्यात. गोरवां ते उदक पिवपा येता न्हू गोरवां मेल्या काय म्हणटा मेल्या कितले आहा प्रूफ आहात आमकां आमकां चोयलो आहा थिंगा गोरवां मेलो आहा ती. पण ते इतली कंटॅमिनेटेड वॉटर ती गोरवां पॉयझन जाता. पूण आतां ते ग्रावंड वॉटरा वचून इतले लोकांक पोल्युशन जाता म्हणल्यार तोच. आनी जे दिसा कितें जालां तें हांवें आयकलें ते प्रमाणे को आहा मॅटेरियल आहा ते प्रमाणे कोण अभय केनी प्रेजिडेंट तेणी कितें टॅलिफोनीक कितें उदक थिंग चड जालें म्हणून तेणी कंप्लेन दिली गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनीक इन्स्पेक्शन घेवपाक रावलें. सो व्हेरी नेक्स्ट डे 19 तेणी कंप्लेन दिलें. 20th तेमी लेटर केली कलेक्टराक की आमकां इन्स्पेक्शन घेवपा जाय आनी आमी थिंग हें करता म्हणून तेमी इन्स्पेक्शन घेवन 2-4 फॅक्टरी कितें बंद केल्यो. 4 फॅक्टरी बंद केल्या. फाल्यां तांगेलें आहा आमचें हियरींग आहा अशें. सर मागीर थिंगा वचून कोण MLA गेलो आमचो लोकल MLA गेलो तेणें कितें हें सांगलें आनीक पूण हांवें आयकलें ते भशेन हें अकस्मात तरी कितें तरी प्रकरण तयार जालें. पोल्युशन तर चालू जाल्लें कित्याक हें फॅक्टरी हें
फिश मिल प्लांटाचे सीझन हे सिजनात फिश मिल प्लांट असतात इतलो ते बंद जाले सीझन नासले फॅक्टरीज बंद जाल्ल्यो आतां रस्त्यार घाण्यो नुस्त्याच्यो कित्याक ते ट्रक वयता ओन्ली नातू कसा काय म्हणटा काय तू म्हणटा अशें रस्त्याचेर कुंकळीच्यान पांजरपणीच्यान स्टार्ट कुंकळी ते एरिया चलपाक थिंगच्यान ते स्पिलेज चालू जाता ते सामके रायट अप टू द फॅक्टरी एरिया कित्याक स्पिरेज म्हळ्यार कसली वॉटर स्पेरेज ते पडटा ते फिश मिल घेवन येता ते बोटीसान घेवन येता ते कुडबण सावन आनी एशी सावन हांगा खंयच्यान सांगता मालगांव सायडीसान येता बट ते आख्या रस्त्यार वॉटर स्पील जाता आनी तेजो नुस्त्याचो घाणी त्यो घाणी गांवां पड म्हणटा तरी सोंसपा जायना सामकी इतली घाणी पडटा सामक्यो ह्यो नुस्त्याच्यो ह्यो दिसान आनी रातीन म्हणल्यार आनी रातची बरे रातीर फात्यार तूं फात्यार 5 बी चोवपाक गेलो जाल्यार एक भशेन असलो वास येता तूं फ्रेश एअर घेवपा म्हण भायर सरला तूं फ्रेश एअर म्हणटा आनी म्हळ्यार तूं सफोकेट जाता असलो घाण्यो आनी आजच्या लोकांक पर्सनली एक्सपिरियन्स केला हें ताका लागून लोकांचे लोक दुयेंत बी पडल्यार कितें जालें लोक दुयेंत पडटा लोक आनी आमी सांगत आहा जेन्ना आमी लास्ट टायम जाल्ली आमी कॅन्डल लायट गेल्ली तेन्नाय सांगलें लोक दुयेंत पडटा लोकांक आस्थमा प्रॉब्लेम जाता सायनस प्रॉब्लेम जाता म्हाका तरी जाता हें पयलीं नासलें आज जाता आस्थमा जाता सायनसा प्रॉब्लेम जाता जायत लोकांक किडनी फेल जाता हें उदक कंटॅमिनेट उदक पिवन जायत्यो लोकांक म्हणजे आतां आमी सांगताले आमी कोण उरपाना म्हणून हिंगा एक कंटॅमिनेशन जावन आमी सगळे मरतले हें पोल्युशन जावन आमी सगळ्यांक उलो मारता सगळो लोक भायर सरता पूण हो पोल्युशन इश्यू आमकां एक इश्यू असो आहा की जे कडेन स्टार्ट जाता खंयच्यान तरी बंद पडटा स्टार्ट जाता बंद पडटा हांव कित्याक तेच कित्याक लागून काय म्हणटा हो तुगेलो इश्यू म्हणटा तूं म्हणटा हाताच न्ही रायट फ्रॉम जेन्ना तुगेले आमगेली इंडस्ट्रियलिझेशन सुरू जाल्ली तेन्ना साकून म्हणल्यार आतां हें म्हाका दिसता एक 30-35 वर्सां हो तुगेलो पोल्युशन म्हणटा इश्यू चालूच आसा तातूंत भितर तुगेले आमदार 4 जावन गेले आमगेलो जोकी जालो मागीर आयरिस जालो मागीर परत जोकी जालो परत मागीर हो जालो तुगेलो राजन जालो आतां क्लेफास जालो आनी आतां युरी जालो म्हणजे 6 जाण जाले आमदार अजुनूय हें जायना सोल्युशन जायना कित्याक लागून हे पॉलिटिकल म्हाका दिसता हे पॉलिटिशियन जे आसता तेंक तें पोल्युशन बंद जालो नाका आमकां लोकांक जाय पोल्युशन बंद कित्याक आमचो स्वास्थ पिड्या जाता आमचो लोकांचो स्वास्थ पिड्या तूं मातसो एक सामको गंभीर असो आरोप करता तुका की पोल्युशन नाका म्हणून पोल्युशन ना कित्याक पोल्युशन 82 हो मुवमेंट चलतालो मुवमेंट चालूच आहा बट खंय तरी कोण तरी मुखार सावन पोल्युशन मुवमेंट तो बंद उडयता लोक बंद पडटा आज तूं तरी लोकांक फाल्यां तरी उलो माल जायत पोल्युशना लागून आमी कितें करया एक मुवमेंट स्टार्ट करून कोण येवपा तयार ना कित्याक लोक बेजारला हांव तरी बेजारला भायर सरून परत वयता आमी मुवमेंट करता खंयच्यान तरी कितें तरी प्रेशर हाडून कितें करून तरी तो मुवमेंट स्लोली बंद एक म्हाका सांग तुवें आतां म्हणलें तशें पोलिटिशन हें तुगे आतां जो ब्युरो ऑफ पोल्युशन आसा तोच त्या दिसा आमगेलो तेन्ना सामको पर्सनली उबो आशिल्लो ताणें सांगिल्लें की हें बंद करपाक सगळी युनीट बंद करात मागीर तो एल्टन आशिल्लो एल्टन म्हणटा की हें उदक आसता तें आपल्या आमोल्याक पावता आपल्याला थंयच्या लोकांच्यान भितर ते शेताक पांय घालता तांकां पांयाक फोडेतात अशें म्हणटात तरी आसतना म्हणटा तूं हे पोलिटिशन तुगेलें हें पोल्युशन कंट्रोल करपा खातीर कांयच करना कांयच करना तें 100% बंद जाल्लें हें कोणा नाका इवन युरीक नाका तरी जाय जाल्यार हांव सांगता हांव सिंपल भाशेन तुका एक्सप्लेन करून सांगता युरी लागून कित्याक लागून ना जरी तर युरी जालें युरी गांवचो एमएलए पोल्युशन आमी पोल्युशना लागून गांवचे जायते लोक मुखार सरलो ऑक्टोबर 22 तारखेर आमी एक मुवमेंट स्टार्ट केल्लो 2023 तेन्ना गांवचो लोक एकठांय जाल्लो आनी लोकांन बोर्ड मारलो पोल्युशनाचे निशेध मारपाक तेन्ना थोडे एमएलएचे सपोर्टर ते मुखार सरून म्हणपाक लागले तुमच्यानी लोकांच्यान अशें करून बॉब मारत तुमगे कांय जावपा ना आमकां दिसता म्हणपाक लागले पिक्चर तेच हिरोईन चेंज जाल्या म्हणजे पोल्युशन तोच पूण ते मुवमेंट करपी मनीस दुसरे येयल्या अशें तांकां दिसता ताका लागून आमकां एक गॉडफादर जाय गॉडफादर नासतना आमच्यांनी कांयच करपाक ना गॉडफादर म्हणजे एमएलए जाय खंयचोय पॉलिटिशियन एक जाय आमकां पॉलिटिशियन इन्वायट करपाक जाय आनी आमकां मुवमेंट स्टार्ट करप सो आमकां नाका आसलो कित्याक आमी जाणा पॉलिटिशियन भितर पडले खंयच्यान तरी कितें तरी करून तो मुवमेंट स्लोली बंद उडयता आमकां तो तशें जाल्लो नाका आसलो आमी सांगलें डू ऑर डाय हे दिसात आमी एक व्हिडिओ लागून करून घातलो डू ऑर डाय हे दिसा स्टार्ट केला तेजा सोमतोच तेज हें काबार करून तें पोल्युशन बंद करून आमी वगळे रावतले इधर आमकां मार हाडटले वा मरण वयतले पूण आमकां पोल्युशन मुवमेंट आहा तो बंद करतले हे आमचो विचार आसलो पूण हे जे मनीस आमकां फाटीं ओडपाक लागले जेन्ना मुवमेंट जालो आमचो आमकां फाटीं ओडपाक लागले तेन्ना आमकां समजलें कोण तरी फोर्स हिंगा आसा आनी तो फाटीं ओडटा हांव एमएलएचो गुन्यांव करून एमएलए सांगता जायते फावटी आपण एसेंब्ली वयर काडलो खरें काडलो एसेंब्ली ताणें हिंग पोल्युशन जाता म्हणून ताजे नंतर कितें आउटकम कितें आपण वयर काडलो काबार जालो
ना तुगेले MLAन हो इश्यू काडिल्लो सारको तूं म्हणटा सारको तेन्ना जो आमचो एनवायरमेंटल मिनिस्टर आशिल्लो आलेक्स सिकेर ताणें ताका एक उतर दिल्लें तूं तो टायम दिल्लो ताका आनी तूं डेट फिक्स कर त्या डेटीचेर आपूण येता म्हणून डेट फिक्स करपाचें ताणें सांगिल्लें हाका कोणाचे तुगेल्या आमदाराक त्या आमदारान डेट फिक्स केली ती आयलो थंय आलेक्स सिकेर कितें जालें मागीर ना आयलो ना आलेक्स सिकेर चूक कोणाला आलेक्स सिकेराचें काय तुगे युरिया रे मिनिस्टर सांगता ते भाशेन MLA मिस्टेक करून दाखयता कित्याक तो म्हणटा कितें आपणा डेटूय दिलो ना आनी टायमूय दिलो ना आपूण कशें येवं तूं सांगलें न्हू डेट दी आनी टायम दी म्हणून सो तुवें सांगलें जाल्यार आपूण येता आसलो अशें म्हण तो म्हणटा पूण MLA खंय तरी सायलेंट गेलो असं म्हाका दिसता कित्याक MLAन कांय आमकां कांय सांगलें ना बाबा आपणा डेट मागल्या तेणें टायम मागला आनी त्या दिसा तुमी येया आनी इन्स्पेक्शन करया आमगे सदांच एक मुवमेंट आसता कॉमन इन्स्पेक्शन करया म्हणून विथ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कुंकोली म्युनिसिपालिटी MLA आनी पीपल ऑफ कुंकोली हें घेवन एक कॉमन इन्स्पेक्शन करया आमी सदांच बोब मारता पूण कोण येवपाक तयार ना मग अजेर पडटा की MLA को नाका हें पोल्युशन जालें MLA काल पयलीं बोब मारता जो मनीस कोण एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्रेसिडेंट कंप्लेन करता आनी ते कंप्लेनाचेर पोल्युशन बोर्ड सांगता ते कंप्लेनाचेर टेलिफोनीक कंप्लेनाचेर आमी येयल्या म्हणून सांगता हिंगा इन्स्पेक्शनाक आनी MLAन बोब मारता हिंगा आमकां पोल्युशन जाता पोल्युशन बंद करपाक जाय फाल्यां बंद करपाक हे फॅक्टरी बंद करपाक ते फॅक्टरी बंद करपाक हाची कंप्लेन घालपाक ताची कंप्लेन तूं पयलो खंय आसलो तुज्यान ही कंप्लेन तुज्यान घालपाक तुवें असेंब्ली वयर केलो बरें हा ती फॉलो अप कर ती कंप्लेन घाल आमकां पळय पूण एज अ MLA तो येवप तागेर कर्तव्य आयलो न्ही बी न्ही तो तेरूच येयलो तेका इन्स्पेक्शन आहा म्हण कळ्ळें येयलो आमकां खबर नासली म्हाकाय खबर नासली इन्स्पेक्शन आहा खबर म्हाका कोण तरी सांगलें की थिंगा आमकां पोल्युशन जाल्यार स्टॅग्नेंट वॉटर आहा तेजी फोटो घेवपाक जाय म्हणून हांव फावलो ना ते वचपाक येवपाक पावलो ना MLA येयलो बरें MLA त्या दिसा येवपाक जाय आसलो हांव म्हणटा 22 ऑक्टोबर जेन्ना हांव मुवमेंट केल्लो त्या दिसा MLA पावपाक जाय आसलो थिंगा त्या दिसा MLA पावलो ना तेजे फाटल्यान आनी एक दिसा आमी गेले थिंगा त्याय दिसा पावलो ना MLA मनीस धाडटा MLA पावटी MLA आमी सांगता आपण आमदारा तर्फे उलयता म्हणून कोण तरी तेगे कोण PA काय कोण तरी सांगता आपण आमदारा तर्फे उलयता आपणाक दिसता तुमी आमदारा इनवायट करपाक जाय कोण इनवायट करपाक जाय कोण आमदारा इनवायट करपाक जाय तूं आमचो गांवचो तूं फर्स्ट सिटीजन ऑफ कुंकोली MLA म्हणटरीच यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कुंकोली तुका तुगेलो गांवचो लोक एकठांय जालो पोल्युशना लागून प्रॉब्लम जाता आनी लोक एकठांय जालो म्हूण कोण ना फुडें तुवें धांव मारून येवपाक जाय बाबा ह्या लोकांक कितें जाला प्रॉब्लम आनी तेणें हांव कितें विचारपाक जालें तुमगे प्रॉब्लम कितें जाला तुम प्रॉब्लम कितें पोल्युशन आपण आहा तुमी बरा आमी सगळे एकठांय जावया झगडया पोल्युशन बंद करया हें जावपाक जाय आसलें तें जालें ना तेणें एसेंब्ली काडली तेजे फाटल्यान बाबा विजय सरदेसायनी हो इश्यू वयर काडलो बाबा हेल्टनान ताका सपोर्ट केलो आनी आमी ताका एक सर आमी कॅन्डल लायट केलें तेन्ना बाब युरीक आनी एल्टनाक दोगांयकूय सांगलें तुमी हे एसेंब्ली विशय वयर काडा तुमी काडले आमी जाणा आमी आभारी तुमचे आनी हेज्या मुखारूय तुमी वयर काडा आनी परत एसेंब्ली जाल्ले फावटी तुमी ते वयर काडा म्हणून सो हेजेर आमगेलो पोल्युशन बंद पडटलो म्हणून तर तुवें तो विशय काडलो म्हणून म्हणटा आतां आमी हे कितें 6 आमदार जाले रायट फ्रॉम जोकी धरून आयरीस धरून सगळे हातूंतले खंयच्या आमदारान तुजें हो पोल्युशन जावचें बंद जावचें म्हणून प्रयत्न केला काय एकल्यानूय करूं कोणें केलें ना बंद जाल्लें कोणा हाजेर हांव तूं आरोप तूं सांगता आरोप करना तेजेर हांव सांगता एकूय आमदाराक हें बंद जाल्लें नाका कित्याक हांव नाका कितें आसतलें पूण तें केन्ना कोणें सिरियसली घेयलें ना आमी कुंकळकार सदां पोल्युशन हो इश्यू केन्ना कितली जेन्ना इलेक्शन येता 1 म्हयनो 2 म्हयने पयलीं हो इश्यू वयर सरता ना एक आरोप जाता की पयलीं कोणाक 10 लाख मेळटाले कोणाक 16 लाख मेळटाले आतां कितले मेळटा खबर ना म्हाका पूण हे हातूंत कितें तथ्य आसा काय म्हणटा तुका ना आमकां प्रूफ तरी ना बट आमकां खंयच्यानी तरी म्हायती मेळटाच हे तुगेलो एक सर पणस कसलो म्हणटा पणसा वास तरी येवपा कोणाच्यानी लिपोवपा जायना म्हणटा एक म्हणणी आहा पणस लिपोवपा पणसा वास लिपोवपा जायना म्हणटा तशी हें ती आनी एक फकत हे युनिट्स फकत आमगेले हे कितें फिश मिल आहा तेच पोल्युटींग काय आनी जायते हांव तुका एग्जांपल दिलें ते भशेन पयलीं आतां सनरायज झिंक निकोमेट हे बंद केलें आनी तेजे फाटल्यान आनी आहा ग्लोबल स्पॉट आहा आनी कितले आहा ते तुगे स्टील इंडस्ट्रीज आहा कितल्यो आहा इंडस्ट्रीज सगल्यो पोल्युटींग इंडस्ट्रीज म्हणजे एकूय इंडस्ट्री इतली हिंगा हायजेनीक आनी बरी इंडस्ट्री अशी म्हणना ज्यो इंडस्ट्रीज खंयच नाका आसल्यो आख्खे इंडिया बरोबर खंय भारतांत डंपिंग ग्रावंड तो सगळो हाडून आतां तुगेले निकोमेट ते फॅक्टरी डॉक्टर जयसन जायत झगडलो तेजे पासून आनी तेणें थ्रू लिगल प्रोसिजर तेणें ती फॅक्टरी बंद केल्यो पण हॅझार्डस वेस्ट जावं न्ही थिंगाच आसा
आज पासून तो काडपाक जायना. फाडली दिसा हांव आयकल्लें सीएमान कितें 5 कोटी कितें अलर्ट केले आनी तो काडटा म्हणून आमगे एमएलएक सांगतालो. हो हॅझर्डस वेस्ट तयार केला त्या कंपन्यांनी आतां 5 कोटी मेळटलो तुगे आनी मुगेले. हय गव्हर्नमेंट पे सो करता. तो हे करता कितें तो हॅझर्डस वेस्ट तयार करता आनी पयशे आमी भरपाचे काडपाचे. हो तो हिशोब म्हणजे हेजेर आतां कोण उलयना. आतां कोणें उलोवप हें उलोवप प्रोग्रेसीव एमएलए जे आतां हे एमएलएन उलोवप आनी हो प्रश्न सुटावो करप ना. आनी एक तुका तूं एमएलएचें हें करता म्हणा पयर जेन्ना आमचे पयर इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना युरी आलेमांव हाणें हें केल्लें की थंय आमगेलो तुगेलो कुंकळचो नगराध्यक्ष लँड्री माश्करान तो उबो आशिल्लो. थंय ताणें सगल्या उजेर लँड्रीक सांगिल्लें की फायल अ क्रिमिनल कंप्लेन अगेन्स्ट दीस युनीट इन द पुलीस स्टेशन. जाल्या बी म्हजी म्हायती प्रमाण तरी कांय ना. असली कंप्लेन करपाक खूब वबली जायते इन्स्ट्रक्शन वयता बट म्हाका जाल्या काय म्हणटा ना 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 मुगे हेजे तरी म्हाका तरी मुगे नॉलेज ना कित्याक हांव काल मेळटा ताका तेणें म्हाका कांय सांगलें ना अशें बाबा कंप्लेन केल्या बिल्या म्हणून कांय सांगलें आनी हांवें विचारलें ना ताका. पूण म्हाका दिसना कंप्लेन जालें आसता म्हणून. हे वबल इन्स्ट्रक्शन्स ती फक्त लोकांक दाखोवपाची वो मिडिया दाखोवपाची तेजेर एक्शन कांय आसना. हय आनी एक तातूंत भितर तुगेलो हो आतां पॉलिटीक जालोच प्लस थंय आनी एक हें जालें की आमी आतां म्हणजे कोणीय खंय कोणाकय खंय काम करपाक कोणाचें आडोवपाक जायना आनी जंय ऑपॉर्च्युनिटी आहा थंय येवन लोक काम करतले. हे जरी सारकें आसलें तरी आसतना एक कुंकळ्या भितर एक सोशल इम्बॅलन्स जावपाक लागलें बिकॉज ऑफ दीस इंडस्ट्रियल इस्टेट. एक म्हणटा ते सगळे भायल्यान कुंकळी म्हणटा ती एक तेंपा सारको हब ऑफ गोंयकारपण आशिल्लो सारको. म्हणल्यार कितें थंयची हिंदू आनी क्रिस्तांव उलयतात ते हिंदू काय क्रिस्तांव म्हणटा कळनाशिल्ले. म्हळ्यार इतली एकमेकाची भास सारकी मिक्स जायली. म्हणजे हिंदू आसता ते क्रिस्तांव अशें उलयताले आनी एक तुगे क्रिस्तांव आहा ते आमगे ते देवतेक पांय पडून अशी हें आशिल्लें. म्हणजे सारको गोंयकारपणाचें खब आशिल्लो. आतां थंय तुगे थंय आमगेल्यार थंय तुका ते इंडस्ट्रियल कोंकणी आयकूंक येना. तें एक जालें. दुसऱ्याक थंय सद्याक तुगे ती कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटा ती हब ऑफ ड्रग्स अशी जाल्ली आसा. आनी तो सगळो तो रस्त्याचेर रातचो काळोख आसता थंय रातची इतली मस्ती चल्ल्या. ताका लागून आमचे जे नीज कुंकळकार आसात तांगेले हे सुशेग पेड्ड्यार जालो असो दिसना तुका. जायतो सुशेग पेड्ड्यार जाला. जायना अशें म्हण सांगपाना. कुंकळ्ळे आतां कितें आहा आतां कुंकळ्ळे सांगपा म्हणलें जाल्यार कुंकळ्ळे एरिया तूं बियोंड सावरकोटा गेलो जाल्यार तुका मोस्टली ऑफ द शॉप्सांचेर तुका हिंदी उलोवपा पडटा. पूण सगळीं चडशीं शॉपां तेमी कॅप्चर केलो आनी ते उलयता. तुका कोण गोंयकार आनी कोण भायलो म्हणटा तें सांगपा येना. खंयी गेलो जाल्यार तुका आतां आमचो एक चाल जाल्यार आमकां सगळ्या शॉपाचेर हिंदी उलोवपाक अरे हांव गोंयकार मरे बाबा म्हणटाय कोण गोंयकार आहा ते. म्हणटा आज सगळ्या शॉपाचेर ते वयले आवटसायडर्स जाता म्हणून सगळें आमकां आवटसायडर्स जाला. आनी पार्टिक्युलरली इंडस्ट्रियल एरिया थिंग एरिया तूं भितर सरतना फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट शॉप म्हळ्यार ते सगळे नॉन गोन्स आवटसायडर्स. इंडस्ट्री मुगे भशेन जाल्यार इंडस्ट्री आमगे कुंकळ्यांक कसलो बेनिफीट ना एम्प्लॉयमेंट सायडीक ना तुगे बिजनस सायडीक कांयच ना झिरो. एक फक्त आमगे संडे एक मार्केट बसतरूच ते भरपूर संख्येन थिंगसून येवन मार्केट करून वयता. पूण तोय जाल्यार त्या मार्केटवाले जाल्यार आवटसायडर्स कुंकळकारां अशें म्हण कांय ना. आतां तूं सांगता ते प्रमाणे कुंकळकारां भायचार हो आमचो हो आयज पासून आमी दवरलो आहा कायमचो. श्री शांतादुर्गा कुंकळकारेन आनी आमची साऊथ साहेबीन आमी सदांच भयण म्हणून मानून येयलो आसा आनी आयज पासून आमी ते मानता आनी तो आमचो एकचार सदांच आहा आनी केन्नाच तो हें जावपा ना. तो सदांच उरतलो. पूण एक तर एक सुसेग पेढे जालो आहा. गुंडागिरी जाले हे जायती. थिंग तूं इंडस्ट्री एरिया आफ्टर 7 तूं वचपाक शकना. पुलीस काय करता पुलीस पेट्रोलिंग आसता. पूण थिंग चोवपाक गेलो जाल्यार ती गुंडागिरी तूं ते गेलो जाल्यार तूं हिंगा आसता तूं बंगाला आसा काय दिसता. इतले देखून थिंग हें चलता सारकें. पूण थिंग लॉ एंड ऑर्डर एशना. ते पिवन आसता सर तरी असर रस्त्यार विकता थिंगा फेरी विकता ते भशेन सर विकता. सो थिंग तुका लायफा रिस्क आसता. हांव जाल्यार केन्ना थिंगा बियॉन्ड 7 वचना थिंगा गेलो जाल्यार कित्याक ते मनीस कोणा तुगेलेच काय सगळे कुंकळकारांचे सद्या परिस्थिती अशी आयल्या. सगळे कुंकळकारां परिस्थिती अशी आहा थिंगा. आमकां म्हण कोणाकूय येना थिंगा कित्याक ते ती हब तेंगे जालो आहा तो आमगे न्हू म्हणजे कुंकळकारांक गेला आनी गोंयकारांक थिंगा कांय ना. तूं तें सांगपाक गेल्यार तुका मारून उडयतले. थंय 2-3 म्हाका दिसता मायनर्साचे रेप जाल्यात पूण ते गोंयकाराचे न्ही तांगेले. पूण हे पसून वाडपाक लागला. थिंग प्रॉस्टिट्यूशन चलता. तूं बिलीव करपाना थिंग प्रॉस्टिट्यूशन चलता. सांजचो जाल्यार तूं गेलो जाल्यार केन्ना एक पासय मारल्यार तुका दिश्टी पडटलें. ते आमी तितून ते पडपा वचना कित्याक ती एक बॉम्बे रेड टायड एरिया जाल्ल्या भशेन तशें करून तितली रिस्क आसता थिंगा.
सो तूं कोणाच्यानी कांय करपाक शकना आनी पुलीस कितें करता आमी म्हाका पुलिसां बी दिश्टी पडटा आसता सगळें कित्याक म्हज्या पण तुम्ही लोकल्स पुलिसांक केन्नाय प्रेशर हाडनात ते बंद करात हे करात कांय जायना एक्चुअली कोणी करपाक जाय जे इमिजिएटली कोणा इफेक्ट जाता थिंगा रेजिडेंट आहा क्लोज बाय एरियाचे तेमी करपाक जाय ते करपाक शकना हांव नको कित्याक लागून ते कोल जाल्यार तेंचे लायफा रिस्क ते आसता अंडर ट्रायट आहा काय म्हणटा ट्रायट आसता हय तशें म्हणटा करना न्हू तुका ते बगले आसता रातचे कितें करीत कोण कितें करीत सांगपाक जायना सो हें थिंगा ती गुंडागिरी थिंगा चालू जाली सो पुतीन बाब हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार तूं म्हणटा तशें हो आतां तें क्रोनीक आमकां ह्या दुयेंस जाता पळय आनी तें वाडत वता सो जेन्ना असले क्रोनीक हे जाता तेन्ना कितें आसता कितें आनी वाडचें न्ही म्हणून एम्प्यूट करपाचें आसता सो आतां कुंकळकार त्या मुडाक आसात काय म्हणून हे आतां ही आमकां काल हे थोड्यान ते दिसा म्हणलें की आमी आतां ही इंडस्ट्री हिस्टरीच बंद करता म्हणून असो हे केल्लो सो तशे मुडाक खरें आसात काय म्हाका दिसना 100% कुंकळकार त्या मुडार आहा म्हूण कित्याक इंडस्ट्रीचेर आमगे कुंकळ्यांक रेंटेड रूम्स हजारांनी लोकांक रेंटेड रूम्स मारलो आनी लोक मायग्रंट्स लोक येता ते रेंटेड रूमान रावता सो तो लोक इफेक्ट जातलो थोडो बरो लोक तुगेलो थोडे इंडस्ट्रीचे डिपेंडेड बिजनस तेंगेले थोडे बरो चलता सो तो लोक इफेक्ट जाता ते खंय तरी फाटी रावता आतां आमगे पोल्युशन बंद करपाक आमी फॅक्टरी बंद करूया एक हें जाल्लो फॅक्टरी बंद करया पूण आमी केन्ना आमगे हें मुवमेंट स्टार्ट केलें फॅक्टरी बंद करया अशें आमी केन्ना सांगलें ना पोल्युशन बंद करया टू द बर्ड सामकें मुळा सकून बंद करून उडोवपाचें परत आनी परत परत तें परत परत जावपाना अशें करून बंद करपाचें ATP प्लांट लागपाचे तेमी आमकां सांगलें आतां तूं जाणा थिंग फॅक्टरीज आहा इतली फॅक्टरीज आहा फॅक्टरी भितर आतां थिंग रेजिडेंट लेबर्स आहा थिंग STP प्लांट ना ATP प्लांट ना रॉ सिवेज अशी थिंगा थिंगसन हें जाता रॉ सिवेज प्लस तुगेले फॅक्टरीचे कंटेमिनेटेड एफ्लुएंट्स सो ते थिंगा कांयच नासतना तुज्यांनी थिंगा आतां एदोड इंडस्ट्रीज थिंग चलता तें उदक खुंयसान येता आनी उदक खुंयसान खूंय वयता ही कोणाक म्हायती ना इंडस्ट्री एदोड गेले म्हणटी कोण कुंकळकार रेजिडेंट आहा तेमी चोवप काय कुंकळकारांनी चोवप काय वो गांवच्या लोकांनी चोवप काय ते हायर ऑथॉरिटी आहा तेमी तेजेर कितें एक्शन घेवप काय हो व्हडलो प्रश्न पडलो आहा आमचेर आनी तूं म्हणटा तसो तुगे हें सगळें जर करपाक जाय जाल्यार तुगेले जे कोण आमदार आसात किंवा जे कोण वॉर्ड कावन्सिलर आहात किंवा आमगेलो तुगे नगराध्यक्ष आसा तांणी हें करपाक जाय तेमी मुखार सरपाक फुडाकार घेवपाक जाय आनी जाय जाल्यार नागरिकांक उलो मारपाक जाय आनी आमचे नागरीक तयार आसा फाल्यां तयार आसा पोल्युशन तरी बंद करपाक कोणा तरी मुखार सरता जाल्यार आमचे फाल्यां बी आहा देड पायनो बी आहा पोल्युशन वन्स एंड फॉर ऑल एक पाटी चालू केल्या 2 दीस फॅक्टरी सील केल्ली अशें केल्यो आनी तेका मागीर कितें हें काडलें स्टे हाडली आनी बंद केलें आनी परत चालू केलें तशें ना केलें सोल्युशन म्हणटा ATP प्लांट STP प्लांट तेका वॉटर ट्रीट कराय तुमी गार्डनिंगा यूज कराय तुमी खंय यूज कराय बट हें तेका सामकें लॉंग लास्टींग सोल्युशन पूण ATPचेर तेजेरी म्हणून ATP गायली वा STP प्लांट बसयले जाल्यार तेकाय म्हणून तेजेरी म्हण कोणाचो तरी दोडो आसपाक जाय बाबा तें सारकें फंक्शन जाता तें सारकें वर्कआउट जाता कांय जायना तें सो सद्याक हाजेर एक हें चालू आसा की जर सगळें जर पळयलें जाल्यार एक आतां सद्याक आमी एक आतां वायटांतल्यान आमी बरें म्हणटात तशें एक हें की काल तूं कुंकळकाराक खबर आसा काय ना तें खबर ना पूण काल थंय आलेख सिकेर ताणें येवन थंय विजीट करून तो पळोवन गेलो आनी आलेख सिकेराचें हांव मातसो होपफूल कित्याक आसा की ताणें पयर आमचे कुडबणां कितें फास्ट हें घेवपाक शकतात रिजल्ट्स म्हणजे उपाय घेवपाक शकतात ते दाखोवन दिल्ले आसा सो आमी ह्या हातूंतल्यान एक हें करया की आलेख सिकेराक आतां हे कुंकळे इंडस्ट्रियल सिटीकूय तो तांकां जाग्यार हाडपा खातीर जे थोडे उपाय घेवपाक जाय ते घेवपाक लायतलो इतले आमी ह्या पॉझिटीव नोटाचेर आमी चर्चा हें करया ते जातलें काय जावचें ना हें फुडें कळटलें पूण आमी कितें म्हणया की आमगे तुगे शांतादुर्गेची ताजेर बेसांव पडूं तुगेले सायबिणीचे साऊ सायबिणीचे बेसांव पडूं आनीक हे जे कोण आनी तुगे आमदाराचे एफर्ट तो म्हणटा आपूण घालता अशें म्हणटा घालता तूं म्हणटा घालना म्हणटा थोडे भितर पूण हे सगळें हें जावन एक हो जो तूं पोल्युशनाचो आहा तो कायमचो बंद जावचो कारण तूं म्हणटा तशें फकत ते कुंकळ्याकूच न्ही सरावंडींग एरियाज सगळे ग्रावंड वॉटर कुंकळ्याचे ग्रावंड हे लेवल पेड्ड्यार जाल्लेच आहा आतां केपें जावपाक लागला केपें म्हणटा सामको शेतकारांचो गांव तो थंय शेत करून वयर सरपी हे लोक आहात सो ते शेताक जर असले जर पोल्युशन हें केलें जाल्यार ते सगळे आमगेले तांगे शेतां पेड्ड्यार जातलीं तांगे गोरवां पेड्ड्यार हें जातलीं सो हे हाजेर म्हाका दिसता की
पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सामकें प्रोएक्टीव स्टँड घेवन हे पोल्युशन कायमचें बंद करचें इतलें आमी मागतात. ना जाल्यार आमी सदांच एक ह्या हातूंतल्यान शिटकावतात, लोक जर पेटले जाल्यार मागीर तांकां आडावप कठीण जातलें. आनीक ह्या लेवलाचेर लोकांक हाडचें न्ही. ह्या लोकांक तांकां इतले तांचेर इतले हे स्टेप घेवपा इतले तांकां हें करचें न्ही, तांचेर तितलो प्रेशर हाडटा इतलेंच म्हणटात. आनी आमी हांगा चर्चा समज कुटुंबाब तूं आयलो, देव बरें करूं. आनीक सगळ्या बरें तुजे कुंकळकारा बरोबर सगळे गोंयच्या लोकांचे हें आसतलें की तुगेलें पोल्युशन म्हणटा तें कोणाकूय हें जायना, कितें सोंसपाक जायना. सो तें बंद जावचें इतलेंच आमी मागतात. आनी ही हांगा चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयता गोमंतक TV.